प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या जन्मदिसा निमतान पणजेत आयोजित केल्ल्या सेवा दिनाचे कार्यावळीत मुख्यमंत्री पर्रीकारान गोंय नितळ दवरपाचो आनी 2 ऑक्टोबराक क्लीन गोवा मोहिमेक सगळ्यांनी आदार करचो म्हूण उलो मारलो। बांयगिणीची जमीन गार्बेज प्लांटाकूच वापरतले म्हूण तो उलयलो। बांयगिणीच्या प्लांटाची जमीन गव्हर्नमेंटान घेतल्या, पयशे हांवें भरून केल्या, तांकां दिल्ली गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालपाक। जे गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालून दवरता तांकां म्युनिसिपालिटी दिवची पडटली। तांकां खर्च 160 कोटी प्लस आसतलो आनी म्हणून आमकां ती जाय की गार्बेजूच घालपाक जाय। आता कोणाक 1,71,000 प्रायवेट एरिया सोंपतो पडटा जाल्यार ताणें विचारलें कारण ताची भितर जवळ 30-40,000 स्क्वेअर मीटर जमीन वापरपाक जाय, वॉटर पायपलायन वता आनी इलेक्ट्रिसिटीचे हायवे जाय। त्यामुळे गार्बेज ट्रीटमेंटाक आनी लँडफिलाक हे सोल्युशन आमी फुडल्या 1-2 वर्सां भितर प्रेजेंट करता। आमच्या मेयरान कसलीच चिंता करपाची गरज ना। इट विल बी प्युअरली फॉर पर्पज ऑफ गार्बेज प्लांट ओनली। 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधीचो आनी लाल बहादूर शास्त्रीचो समारंभ आसा तांच्या बर्थडेचो। तो समारंभ लेट अस सेलिब्रेट इट विथ क्लीन गोवा। Let us all come together. From my side, we are asking our operators who are keeping the highways clean to clean up Patti right from Kadapa to Toka to Donapona. Every area will be totally cleaned up for once. After that, I think the city can take over to maintain it. And citizens has to participate in it. तुम्ही पार्टिसिपेट केला तो जाता ते बरोबर आसा। आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजी आसा। आय हॅव स्टार्टेड फॉलोइंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू? आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो दॅट सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। परवरे सेक्रेटरिएटांतल्या वेस्ट कलेक्शन सेंटराचे उक्तावण जाले। Honorable Chief Minister inaugurated this waste collection center for Secretariat and Assembly in the Secretariat and Assembly complex. This has been done at the initiative of Department of Science and Technology Pollution Control Board and earlier Solid Waste Management Cell, and this has been completed by Deccan as part of their CSR activity. A lot of material has been used here, which is recyclable material, around 4,000 recyclable material like bottles have been used, debris has been used, and this will go a long way to help the Secretariat and the Assembly to manage waste. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।